मळकय गेल कंपनी कडेन आशिल्ल्या रस्त्यार हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या। कंपनी लागसारच्या रस्त्याचेर व्हड प्रमाणात उदक व्हांवता। हाका लागून यो वच करपी वाहन चालकांक त्रास जावपाक लागल्यात। गटर बंद केल्ल्यान ही हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या अशें थळाव्यांकडल्यान कळटा। रस्तो पुराय उदकापोंदा गेला। हाचेर थळावे पंचायतीन दुर्लक्ष केलां। कंपनीन बेकायदेशीर रस्तो केला, ताका लागून रस्त्याचेर उदक भरपाची स्थिती निर्माण जाल्या अशें थळावे सांगता। मडकय गेल कंपनी कडेन पळयात तें कशें पळयात उदक रस्त्यार कितकें भरलां तें। आनी हें सगळें जालें कारण ही गेल कंपनीन पळय ही वाट केल्या मदीं, तेज्या खातीर हें जालां सगळें। पळयात कशें उदक उदक कितकें भरलां तें पळयात। अशेंपणाक आशिल्लो गटर तो तेंच्यांनी सगळो बंद केल्लो आसा। गटर रस्त्यार उदक पळयात कशें जालां। आनी तांकां विचारणारो कोण ना। पंचायतूय कितें करता कांय समजना। जवळ जवळ हें आतां अशें जातालें, उदक भरतालें तो 10 वर्सां तरी पयलींच्यान अशें हे कंपनीक लागून। आनी आतां पोरूच्यान तेंच्यांनी ते रोड केल्लो असो पळय सायडीन, इल्लीगल रोड तो सगळो। इल्लीगल रोड केल्ल्यान हें सगळें पळय तेंच्यांनी सायडीन पळय ते फुटपाथ सगळी तोडून पळय तेंच्यांनी रोड केला। तेज्या खातीर हें सगळें आतां उदक अशें जाम जाता रस्त्यार।